that any person says something wrong about other religion. आता आपल्या धर्माचे कितें बरें आहा तितलेंय तुमी उलयात, बट गोंय म्हणटा ते आमचे एक स्टेट वे वी ऑल लिव युनायटेडली. हिंदू धर्माचे जेन्ना परबी इक्वली फेस्तां आसता आमी वयतात, क्रिस्तांव वयतात, हिंदू लोक आमगेर येता क्रिसमसाक. दीस इज हाव वी लिव. ते आमी गोंयकारपण म्हणटा तें. आनी हे कितें जालें स्टेजीचेर, इट्स रियली रॉंग. अँड इन फ्युचर anybody whoever wants to say something about their religion, they are free to say something, anything good about their religion, but don't say anything bad about other religion. This is completely wrong. त्यांनी माफी मागची अशी दिसतात. माफी मागूंकूच जाय आनी मागली, ऑर्गनायझरान मागलें, ऑर्गनायझर तेणे पर्सनली मागूंक जाय. Do you think he has to be arrested? Whatever is there as per law has to take place.